Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोंज पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोसरां पिंजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोंदकोणींत घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोंदकोणीच्या राखणदाराक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणें तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोरोंड्यांनी घालून घोट केले. सुमार मोदयांनीर पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोन करून देवाक वाखाणताले. तें दुसऱ्या कोयद्यांनी आयकलें. ओचीत एक व्हड धोरण कांप जाली आनी बोंदकोण बुन्याद सयत हाल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगळ्यांच्यो सांकली पडल्यो. जागो जावन बोंदकोणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जाल्लीं देखलीं आनी कोयदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसां. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हळें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार दवर आनी ताका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगळ्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चवणां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगळ्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वासी. सोकटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान भरलोय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय.
आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब: तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गार: जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताचे शीं वेतां. तरी तूं खंय वेताय गाय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां खोंतीन भरल्यांत. तरी आसता हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव गेलों जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचोना जायन जाल्यार शारोती तुमचे सोरी येवचो ना. पूण हांव गेलों जाल्यार ताका तुमचे सोरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातकां विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातकां विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ: पूण आतां हांव म्हाका पाठयला ताची शीं वेतां. जुआंव ओवेस्वर 16 ओळ 15. नियाळाक आधार. एके फिरगोजेन एक याज्ञीक एकदम बरो वावर करतालो. हो ताचो वावर आनी हुस्को पळोवन लोक खूबच खोशाल आसलो. पूण 2 वर्सां भितरूच ताची बदली जाता म्हूण आयकून लोक बेजार जाता. संस्थेच्या वडिलां लागीं ताका फिरगोजेंत दवर म्हूण मागतात. लोक दुखी जाल्लो, पूण ताका फुडलें शिकोवप करूंक वेचोच पडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण वेता म्हूण शिसांक कळीत करता. तेन्ना ताचो मोग करतालीं तांकां आनी ताच्या शिसांक हें मांडून घेवंक कठीण लागता. आमी ताचे पासत घरदार, फामील आनी आमचो संवसार पर्यंत सोडला. आतां तो अकस्मात आमकां सोडून गेल्यार आमचें कितें जातलें? कोण आमकां सांगात दितलो? तो एकलोच आमचो फुडारी आनी गुरू. असले खोंतीच्या वेळार जेजू तांकां बुजवण दिता. आपूण वेतोच एक शारोती तुमकां पाठयतलो आनी तुमी केन्नाच एकसुरी जावची नात हें सोत उक्तें करता. आयज जर म्हज्या जिवितांतलो जेजू वेता जाल्यार म्हाका कितें भोगपाचें? जेजू नासतना म्हजें जिवीत कितें जावपाचें? दयाळ बापा,
दिसपोटी मिसांत वांटो घेवन जेजूंत रिगून रावून सोत जियोंक आनी एकामेका सांगाता शिकोवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.